आयच्या साश्टीकार ह्या खाशेले कार्यावळीक तुमकां सगळ्याक येवकार खाशेली इतल्याकच कारण आयताराक आमी साश्टीकार कार्यावळ करनात. पूण आज साश्टी आनी सगळ्याच गोंयांत अशें एक वातावरण तयार जालां की गोंयचें राजकारण बदल्लां म्हणजे काल आमी म्हणटाले, काल आमी ह्याच हाजेर विशयाचेर चर्चा करताले की काब्राल देंवतलो आनी एलेक्स सिकेरा हाजेर मंत्री जातलो. काल वचून अशें आशिल्लें, कुडचड्याचें वातावरण आशिल्लें, काब्राल कसोच देंवचो ना म्हण. आज सकाळी काब्राल देंवलो मागीर ताका देंवपाक भाग पाडलो. आनी दुसऱ्या वटच्यान आमचे नुवेचो आमदार एलेक्स सिकेरा हाका मंत्री आज सांजचे पसून करतले, आज सांजचे करतले ताका मंत्री. तूं आनी हांव आज आमी दोगूय जाण सगळे कुडचड्याचेर भोंवल्यात, साश्टीकय भोंवल्यात. कुडचड्याचेर एक असो हें आसा की आमचेर अन्याय केलो. बरोबर. आमचेर अन्याय केलो, आमकां कमीत कमी हे डिसिजन सांगपाक जाय आशिल्लें अशें तांचो हें आशिल्लो. आमचे बरोबर आशिश करमले आशिल्ले, ते उलयिल्ले की आमकां कमीत कमी सांगपाक जाय आशिल्लें. एकंदर BJP भितर वातावरण कितें आसा पळय, ताजो बंड असो कांय जावपा ना. कारण तुवें पळयलां आसतलें तें कांयच मुखार जावपा ना. तांकां थोडोसो राग आसा, रुसवे फुगवे म्हणटा ते आसताच. ते आतां सद्या पावरां आसा, कोणाच्यान कांय करपाक जायना आनी कांय करपाक शकना. दीस इज हांवें तुका कालय सांगिल्लें, BJPन एकदम रायट टायम साधला. जी 24 म्हणजे सद्या तरी तांचे कडेन पावर आहा, मुखार येतकीर तांकां सगळें सेटल जातलें हें तांकांय खबर आहा. ताणें सगळें कॅल्कुलेशन करूनच हाका काडला काब्रालाक. एलेक्स सिक्वेरा बरो सेंटिमेंटल जालो, सांगलें ताणें आपल्याक बरें दिसलें. एलेक्स सिक्वेरान एक मात म्हणलें, निलेश आपल्यालो फ्रेंड, आपल्याक तेंय वायट दिसलें की आपूण ताका काडटा फ्रेंडाक, आपल्याली कामू करतालो तो काडटा आनी जॉयन जाता. हें एक सो BJPन कुडचड्यार बंड जावपाची सद्या शक्यता ना. आनी एकदां पावर गेलो म्हणटकीर तूं मातसो वीक जायत रावता. आतां BJP निलेश काब्रालाक कशी ट्रीट करतली हाजेर फुडली गणीत, म्हणजे येणारे हाका जर ताका काडपा जाय जाल्यार ते ताका पावर कमी करीत रावतले. तांकां जर आनी कोण रिप्लेसमेंट जाय जाल्यार ते ताका पावर कमी करीत रावतले. हें पळोवपाची गजाल आसा मुखार आतां की येणारे काळ ते कशें ट्रीट करता ताका. एज अ आमदार सुद्दां ते आपल्याल्या आमदाराक सोडनात हरशीं, पूण ताका कशें ट्रीट करता हें पळोवपाक जाय. गौरांग, एक विशयाचेर म्हणजे आतां काब्राल देंवलो, हो चडलो, हें सगळें बरें आसा. पूण एक विशयाचेर जेन्ना हे सगळे 10 आमदार फुटिल्ले आमचे काँग्रेसीचे, तेन्ना तेच म्हणटाले की आमकां कांय प्रॉमीस दिवंक ना. बरोबर. आमकां कांय प्रॉमीस दिवंक ना, आमी फकत डेवलॉपमेंटा खातीर गेल्यात, आमची आनी कांयच इच्छा ना अशें ते सांगताले. आनी BJP म्हणटाले आमी तांकां कांयच हें दिना. आज CM म्हणटा की आमी एलेक्स सिकेराक हे प्रॉमीस केल्ले ते फुलफील करपा खातीर आतां हें केलें. म्हणजे हे इतलो ते लोकांक फटयतले. हे ताका येवन गाडगली पळयता म्हणटा पळय, तशें करून हे हांगी परिस्थिती आशिल्ली. हे गेल्ली ताका लागून आसतले. दाखयताले कितें ना आमकां ना लज जायत म्हण भायर. हे इतले देव तांकां 1 वर्स जालें, 1 वर्स एक वर्स कित्याक लागून जर फुलफील करपाक जाय आशिल्लें 1 वर्स कित्याक रावलें. सगळें सेटल करून मागीर तांकां टायम जाय पडटा. म्हजे कोतान RSS जे आसा न्ही थंयच्यान एलेक्स सिकेराक घेवपाक एक स्ट्रॉंग ओपोज आशिल्लो. एलेक्स सिक्वेराक घेवपा अशें न्ही. एलेक्स सिक्वेराक जर घेतलो सुद्दां जाल्यार BJPक कांय फायदो जावपा ना. कित्याक नुवें म्हणटा ती केन्ना BJP फाटल्यान रावपा ना, नुवें वोटूच पडपा ना. आनी एलेक्स सिकेरा येदो व्हडलो आमदारूय न्ही की जो साश्टीचेर कितें प्रभाव करपाक इतलो ताजे भायर टच ना तागेलो तसो. इवन नुवें आसा काय ना म्हणटा तोय प्रॉब्लेम. नुवें आतां तो आयिल्लो कित्याक काँग्रेस म्हूण आयिल्लो, ना जाल्यार तो काँग्रेस म्हूण येनाशिल्लो. मिकीन ताका उडयलो न्ही तेन्ना, मिकी आपल्याले पार्टीचेर रावन ताका उडयल्लो. इतलो तागेले हें ना तागेलो. आतां काँग्रेस म्हूण तो आयिल्लो. फुडले खेपेक आतां तूं होच मिकीचो काडला म्हणटा. मिकीन सांगला की आपूण काल सांगिल्लें आपूण बाणावले रावतलो, आपली बायल नुवें रावतली. आनीक एलेक्स सिकेरा जर BJPचेर बाणावले रावलो, सॉरी आमचे नुवें रावलो, कितें जातलें तुका दिसता? तुका इतली वर्सां एक्सपिरियन्स आहा, एलेक्स सिक्वेरा जिखपाक शकता? रावतलो? रावून रावनाका. हाजे पयलीं बाबाचनान ट्राय केल्ल्या. कितले जाण तुवें पयल्या साश्टीक जे BJPक सपोर्ट केल्या ते डा जाल्या. आतां एक कुडतरे वेगळे आहा रेजिनाल्ड जालें. तो कित्याक एक आपल्याले पर्सनल हें म्हण आसा आनी तो इंडिपेंडंट पर्सनल न्ही. थंय एक चंक हे आसा जो हावजींग बोर्ड पयलीं फातोडा आशिल्लो तो 5,500 तांगे मतां आसा ती न्ही. आनी आर्थूर सुद्दां बेस्ट राविल्लो एक BJPचेर, ताणें 5,500 सुमार मतां काडल्या. तर नुव्या तुका हें पॉसिबल ना. नुव्या केदोय व्हडलो कोणी आयलो जाल्यार थंय पॉसिबल ना. नुवें वेळ्ळी हांगा पॉसिबल ना तुका. वेळ्ळी सुद्दां तांगेली 3,000 मतां आसा, पूण नुवें न्ही. नुव्या हें पॉसिबल ना. आतां एलेक्स सिक्वेरा
आलेक्स इक्वेराली जाणटेपणी तितली एज जाल्ली आसा म्हाका दिसना आतां फुडली करतलो काय कितें ना तें पळोवपा जाय पयलीं म्हणल्यार. आज हांव आनी तूं विजया म्हारग गेल्ले. हय विजयान एक सामको मार्मीक असो हिंट मारला थंय. दीस इज म्हणटा तो पॉलिटिक्स ऑफ यम. एक्झॅक्टली. यम म्हणल्यार कितें एकल्याक मिनिस्ट्री दिता म्हणले आनी बाकीच्याक म्हणटा तो मनी दिता म्हणले. आनी तो म्हणटा की आतां जे कोण ओगी आसात ते फकत पयलीं त्या वेळार जाय तितले एम मेळ्ळा म्हणल्यार मनी मेळ्ळा म्हूण ओगी आसा. आनीक विजय म्हणटा की हाका ताजो एक रोख आशिल्लो की काब्रालाक स्केप गोट केल्या. सेफ कोट कितें हाजे फुडलें हें कितें? काब्राल पळय काब्राल खंयचे आतां विजयान सांगले ते भशेन खंयचें एजिटेशन जावं काब्राल स्ट्रॉंग रावलो. स्ट्रॉंग म्हळ्यार सामको स्ट्रॉंग रावलो. तो मागीर तूं कोळशाचेर जावं हें जावं सगळे एजिटेशनाक तो सामको पार्टीक ताणें बॅकअप केली पूण खंयची तरी परिस्थिती आयली आनी ताका काडचो ना पडलो. पूण एक तूं आनी तातूंत भितर कितें आसा MLAन अशें कितें न्ही काब्राला बेश्टो काडला. पयर रमेश तवडकरांचूच सांगलां आमी केल्या कंप्लेन जॉबा लागून आमी केलें म्हण तो कंप्लेन. BJPच्याच आमदारांनी कंप्लेन केल्या म्हण ताका काडली. सेंट्रल लिडरशिपान बेश्टो काडला न्ही ताका कितें हाका एलेक्स इक्वेरा आजू दिवपाक म्हणून कोणें तरी ते कंप्लेनी पावयली ताज्यो म्हूण ताका काडला. आनी एक हें कितें म्हणूं कुडचड्याक आज आमी भोंवले तेन्ना कोण उलयनाशिल्लो. बरोबर. पूण भितरल्यान एक आशिल्लो की हें जें कितें चल्लां तें सारकें न्ही अशें तरेन हें आशिल्लें. इवन काब्रालाचेरय तांचे तो रोख आशिल्लो की हें जें चल्लां तें आमकां फायद्याचें न्ही किंवा हें आमचें न्ही अशें तरेन एक कुडचडो म्हणटा स्ट्रॉंग होल्ड ऑफ BJP. आनी जे आमी मेळ्ळ्या पळय ते सिनियर खूब वर्सांचे कार्यकर्ते आशिश करमली म्हणटा तो कितें आज पयर असो बेश्टो आयलो न्ही तो पार्टी खातीर ताणें आपलें खुबशें योगदान दिलां. तो मनोहर पर्रीकर आसतना साकून आशिल्लो. ते सांगता ते तांची एक फिलींग अशें आयली तांचे कडेन उलोवपाक. दूख जातकीर मनशाक कशें हें जाता उलयता तूं तशें ते उलयले. आतां सुशांत एक आसा की PWD म्हणटा ती तूं चिंत ढवळीकरा सोडून ती कोणा पचपा न्ही. हो एक मुगे हें सांगता तुका. चर्चिलान घेतली चर्चिलाचेर आरोप जालो. ताजे नंतर तुगेली पावसकरान घेतली तो गेलो. काब्रालान घेतली काब्राल गेलो. ती फक्त थंयच बांदिवडेच हें अशें दिसता कारण तो एकटोच हातूंत आरोप नासतना सांगता बरा. चर्चिलान घेतलो चर्चिल खंयचो आरोप जावन भितर पडलो तो आनी 7 दीस कितें भितर उरलो. जेलीन रावनार ताणें दुसरो रिकॉर्ड केलो 2 दां वचपाचो जेलीक. आनी ताणें इनॉग्रेट केलो ताणें तो त्या जेलीक गेलो. पावसकरान घेतली पावसकर सांगू घर गेलो तागे टिकेटी गेली. आतां काब्राल आयलें. ती म्हाका दिसता PWD फकत थंयच PWDची कितें लक्ष्मी आहा ती महालक्ष्मीकच वचपा जाय अशें दिसता. आतां आमी भोंवतले हांगा कुडचड्याचे भोंवतले. पयलीं कुडचड्याचे मागीर साश्टी कडेन येवया आमी. कुडचड्याची इतलीं कामां चालू आहात. तुमी तर PWD म्हणटा मेन हें. आनीक ही आतां कामां फुडें व्हरपाक शकतलो. आनी एक तातूंत भितर आमी आज भोंवतना हें कळ्ळें की काब्रालान थंय सगळें अंडरग्रावंड केबलींग केलां हें केलां पूण प्लांट खंय आतां तोच कळना असो हें आसा. ह्यो कितें प्लॅनिंग कितें काय हाकाच लागून असलें प्लॅनिंग सारकें ना म्हणून काब्रालाक काडून उरला. हो एक रिजन आसपाक शकता. आतां ते कोणें कंप्लेन केल्या थंयच्यो कुडचड्या वयले खबर ना पूण हे लोकांनी कुडचड्याचे वयर आवाज काडपाक जाय आशिल्लो हाचेर. प्लांट नासतना तुमी पायपलायन कित्याक पयलीं घालपाक जाय. आनी फाल्यां जर मेजरमेंट चुकलो तुगेले वचपाक आतां नॉर्थ मडगांव जालें तशें जाल्यार कितें करतले तुमी. सो प्लांट पयलीं करात आनी मागीर पायपलायन घालात न्ही. ना पायप खंयच्यान जॉयन मारतलो तुमी खंय पायपलायन करतली. प्लांट खंय करतलो. पायपलायन घालून दवरली बरें आहा. आनी कुडचड्याची सगळी जी जमीन आहा ती शेत जमीन म्हणल्यार ती इट कॅन बी हे शकता ती नॉर्थ ट्रंका भशेन जातली. मागीर 300 कोटीची पायपलायन 2 दां घालपाक पडल्या अजून सारकी जायना. आतां रस्तो कचत आसा तशी भानगडी ह्यो जातल्यो. प्लांट नासतना तुमी पायपलायन कितें म्हण घालता तर. आतां हाका कोण तो आमच्या आलेस सिकेराक मंत्री केला करतले. ताका पोर्टफोलिओ कशें खंयचे मेळटले खबर ना. इतलो तेंप साश्टीक मंत्री नाशिल्लो. कितें फरक पडटलो साश्टी खातीर कितें. लोकांक मातसो एक्सेस जातलो. लोकांक जातलो हांगच्या आमदाराक जातलो. आतां तें मुखार ताजेर आसा ताका खंयची पोर्टफोलिओ मेळटली आनी तो कशें काम करता. पूण एक लोकांक वचपाक तरी कितें मेळटलें. ह्या 8 मतदारसंघाक वचपाक तरी एक दार ओपन आसता की आमकां मंत्री आसा आतां कितें तरी हांगा जाता हाजे म्हळ्यार घराणी घालपाक मेळटात. साश्टीक हे मेन डिस्ट्रिक्ट सावथाचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सुद्दां हांगा आसा थंय मंत्री नाशिल्लो. कोण नाशिल्लो. नाशिल्लो.
कळ्ळें तुका तो एक मेळटलो, एक मातशी आशे मातशी पल्लवीत जातली, मातशी एक हेल्प जातलो. आतां ते ताजेर आसा की तो निलेश काब्राला भशेन काम करतलो काय काम करपाना. आनी एक हें जाता की आज दिगंबरान म्हणला आपूण खुश जालो म्हणला आतां हय. मेळटा तेन्ना. ते खऱ्यांतल्या मनांतल्यान म्हणला काय वेले वयर म्हणला तें कांय कळना, पूण तातूंतल्यान तें दुख्ख आशिल्लें गेलें. हय आतां आनी दोग जाण मंत्र्याक काडटले असो हें आसा, तातूंत एक बाबूश म्हणटात आनीक तो त्या जाग्यार दिगंबराक एडजस्ट करतले असो तरेचो एक चर्चा आसा. बाबुशा सारको मनीस जो पौच्या उवा तो देंवतलोच दिसता तुका. ते देंवतलो काय ना काय देंवयतले. आतां BJPची इतली पावर आसा की तांकां कोणाक देंवोवपाक तांकां हें ना, भंय ना तांकां. सद्या तांचे कडेन तितले नंबरूय आसा आनी मेन म्हळ्यार ओपोजिशन आसा ते 4 ते 5 ते थंयच्यान ना जाल्यार हांगच्यान एक रिप्लेस करपाक शकतात. पण आनीक आमी भोंवताले तेन्ना एक सामको हें येतालो की सामकें जे पयलीं हार्डकोर जे BJP आशिल्ले तातूंतल्यान आशिल्लो हे 10 जाणांक घेतले ते खरेंच बरो निर्णय आशिल्लो काय म्हणून असो आमचे कडेन ते प्रश्न करपाक लागले ते प्रश्न करताले. कित्याक गरज आशिल्ली अशें म्हणटा ते 10 जाणांक. आनी आतां आमी हे पयलीं साकून म्हणटाले की अशें जावपाचें आसा आनी आतां तांकां कळ्ळें BJP परिणाम. कडेन इलेक्शना नंतर 20 20 आशिल्ले. 21 तुगेलो ढवळीकर ढवळीकर आशिल्लो. ताका सुद्दां मिनिस्ट्री ती म्हणटा साऊथ गोवा लागून दिली ताणी, कित्याक लास्ट टायम ती एक मिस्टेक जाली तांची. हय ती मिस्टेक म्हणटा करची पडटाली कारण तो तागे भाव तो कसो आयकन जालो हट्टा पायी ते सगळे जाले. हय ताजे नंतर एलेक्स रिजनल जालो. हय आतो तुगेलो कुट्टाळेचो हय तो जालो. तो जालो. इतले आसून सुद्दां ताणी हे 10 जाण घेतले. हो कार्यकर्त्यांचेर चड प्रश्न पडला कित्याक घेतले हांकां गरज नासतना तुमी कित्याक हे वाडोवन घाले. घराक जागो इतलो आसलो 5 जाणां आमी घर बांदता कशें पळोवन बांदना न्ही. कितले जाण न्हिदतले सालांक जावं खंय कितें करतले सगळें चिंतून बांदता. आनी हाडले आनी भरले मागीर ते कितें जातले त्रास जातलेच न्ही. आज हांव आनी तूं दोगूय जाण आमी रस्त्यार भोंवल्यात, सगळ्याचे पल्सीस आमी चांचपडून पळयल्यात. एक की BJP सुद्दां ओरिजिनल जो कोण हे आसा कार्यकर्तो तो आज अस्वस्थ आसा, तो दुखाविल्लो आसा कारण ताका दिसता की ही चल्ल्या ती BJP आमची न्ही. बरोबर आसा. आनीक ह्या वेळाचेर लोकसभा इलेक्शन येता आतां फुडें येवपाचें आसा. कितें दिसता परिणाम? आतां तूं सांगले ते भशेन सुशांत बरोबर आसा तुगेलें, पूण लास्ट टायम कुडचड्यार आतां आमी कुडचड्यार भोंवल्या. कुडचड्यार लास्ट टायम 3,500 म्हाका 3,600 कितें लीड मेळिल्ली. हय ती चड मेळपाक जाय आशिल्ली. हय ती काबराल तेन्ना 8,000 जिखून आयिल्लो. 8,000 जिखून आयलो. ती 8,000 लीड लीड तेन्ना. हय ती MP इलेक्शनाक 3,600 कितें तांकां लीड मेळिल्ली. आनी विधानसभा परत आयली तेन्ना फकत 800 मतां. ताजे नंतर जर तूं पळयलें काब्रालो म्युनिसिपालिटी ताणें पॅनल दवरिल्ले ते म्हाका दिसता आतां ताणें पॅनल केलो खरें पूण ते 4 कावन्सिलर चार तागे दुसरी सायडीची ताणें घेतल्या ते कितें पावर आसा म्हण. सो कुडचड्या वयली व्हडली डॅमेज आसा ना लोकसभे पळयलें जाल्यार. कारण मडगांव ते भरून काडपाक शकता. मडगांव आयला आनी जर आमी हें पळयलें सुदीन ढवळीकर आयलो तो ताणें काम केलें जाल्यार हांकां हें आनी प्लसाक कित्याक थंय काँग्रेसीक ताणें तेन्ना. पण तूं इतलें म्हणू इतलें सगळें इतले भजे कोतान इतले सामके ऑन क्लियर स्लेटाचेर BJP आसा असल्यातलें ना. कारण सावड्डे म्हणटा तो एक म्हत्वाची कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय लास्ट हाका सामकें बाबत हें करून 10,000ची लीड 8,000ची लीड मेळटली. पयलीं 10,000 मेळटाली. ह्या फावटी ती मेळटली काय कितें कारण सगळे मायनिंगाचे लोक आसात ते बेजार जाल्यात ते BJPचे अगेन्स्ट बोलतात. बरोबर. आनी BJPचो स्ट्रॉंग होल्ड हय तातूंत भितर हांव तुका सांगे घेता. सांगे सावड्डे कुडचडे हो मेजर फॅक्टर आसतलो हे येणाऱ्या लोकसभा इलेक्शनाक. तातूंत भितर थोडोसो पार्ट शिरोडेचो वचपाक शकता. हो ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ह्यो BJPक लीड मेळपाक जाय. हांगा तांचे आमदार आसात हांगा मेळटली काय ना हो एक चर्चेचो विशय आसा. कारण तुवें पळयलां गणेश गांवकाराक आतां तशे लोक ना जे BJPचे लोक आसा ते वचून गणेश गांवकाराक तांकां पयस केल्ले आसा पळोवपाक गेले जाल्यार. आनी ते बरोबर ना थंय सावड्ड्याक खूब वायट सामकें म्हणल्यार ते लोक म्हणटात की तो दिश्टीच पडना. तुका हांव सांगता एक ताणें म्हाका दिसता तिस्कार खंय तरी ऑफीस घाल्लें आसा तो 1 वर्स जालें आयलोच ना तातूंत भितर अशी परिस्थिती आसा. हे पळोवपाक जाय. आनी तूं सांगलें ना म्हणटा जरी मडगांव तांचे कडेन आयलें मडगांव समज BJP कडेन आयलें ती 9,000 दिगंबर काम केली ती मताचो मजा येयली तरी सांगे एक विजय हो सांगता विजय म्हणटा फॅक्टर तूं डिस्कार्ड करता हांगा. विजय फॅक्टर हांवें डिस्कार्ड केलो ना. विजय फॅक्टर कसो आसा जेन्ना काँग्रेसीचे कोण दवरतलो ताजेर आसा. आनी विजयाक काँग्रेस कितली लागीं करतात हें आसा
नाल्यार विजय कित्याक म्हण पडटलो विजयाक कित्याक जाय ते आतां लोकसभे पडून इलेक्शनाचो पूण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी तुवें सांगली ती सावड्डे कुडचडे आनी सांगे ही तीन हे तीन हे जाली आनी तो सामको क्रुशल आसतलो Crucial, 100% Crucial आसतलो crucial कारण आसतलो. लास्ट टायम कितें फोंडे हारले आनी बीजेपी पडली बरोबर बरोबर ह्या फावटी जर हे तीन जर हारले 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 म्हळ्यार कितें लीड मेळूं पूण जी अशी लीड अशी मेळटाली तशी लीड मेळटली काय ना कारण हाजेर एक आमी थोडेशें हें घेवया लास्ट टायम सार्दिनाक जेन्ना सावड्डे भरपूर मत पडिल्ली हय जरी लीड हांकां मेळ्ळी बीजेपीक हय, ताका हय. भरपूर मत एक तीन- एक दोन अडेच हजार मत. असेंब्ली इलेक्शनाक काँग्रेसी पडनात हय कळ्ळें तुका हय. न्हू तेच हे जर सगळें पळयलें जाल्यार एक आतां प्रश्न येता आनी तो ते हेय म्हणटात ताणें सगळे ताका हें दिल्लें कितें तें उतर दिल्लें म्हूण ताका आतां हे घेतला म्हणटात ते हे जे सद्याक जे अशें जें वातावरण आसा हें राजकारण चल्लां ते बीजेपीच्या फायद्याचें काय कितें हो एक सगळ्या जो नीज आपूण स्वताक हें म्हणटात पार्टेचो मनीस पार्टीचो म्हणटात ताका प्रश्न पडला आसा बरोबर ताका दिसता ही पार्टी आपल्याची न्ही अशें दिसपाक लागला आनी तातूंत भितर आतां आलेच सिकर येवन भितर म्हणजे मिनिस्ट्रीक येवन कितें फरक पडटलो हें पळोवपाक जाय थोडो तेंप उरला एक म्हाका दिसता एक 4-5 म्हयने उरल्यात 5 आसतले 5 म्हयन्याक हें चित्र स्पश्ट जातलें पूण एक बीजेपी म्हणटा की आमी दोनूय सीट काडटले नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा नॉर्थ गोवाचें म्हाका सारकें खबर ना पूण सावथ गोवा काडटले इतलें सोंपें ना अशें म्हाका दिसता कारण हे सगळें जर आज आमी जर भोवल्यात तें वातावरण पळयल्यार म्हाका दिसता हाजेर आमी ही चर्चा थांबोवया आनी एकच हें करया की साश्टीक आतां एक मिनिस्टर मेळ्ळा साश्टीचे कितलेशेच प्रॉब्लेम आसात ते साश्टीचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले आनी आलेस सिकेर ते आलेस सिकेर म्हणटा तसो धडाडीचो होतो हय तो ते सॉल्व करतलो अशें आमी मानया आनीक फुडल्यो ज्यो घडामोडी आसात त्यो पळोवपाक आमी आतां सज्ज रावया तो मेरेन सगळ्याक देव बरें करूं